GSIDCचे अध्यक्ष मायकल लोबो हाणे म्हापशेचो आमदार जोसुआ डिसोजा, वैजकीय अधीक्षक आणि GSIDCच्या अधिकाऱ्यांनी म्हापसा हांगच्या जिल्लो हॉस्पिटलाची पळोवणी केली। या वेळार मड्याकूड आणि एकंदर हॉस्पिटलाच्या मुळाव्या सुविधा कडेन संबंधित बऱ्याच काळासावन आशिल्ल्या प्रस्नांचे लक्ष केंद्रित केले। जिल्लो हॉस्पिटलांतल्या मड्याकुडीचे समस्येविशीं आमी मुख्यमंत्री आणि भलायकी मंत्री हांचे कडेन चर्चा केल्या। या कुडीचे आधुनिक पद्धती नूतनीकरण करून अद्यावत करतले। वाडटे मागणेची पूर्तताय करपा खातीर 20 कंपार्टमेंट आशिल्ली नवी मड्याकूड उबारपाची येवजण आसा, कारण मड्याकुडीची सुविधा दर 7-8 वर्सांनी अद्यावत करपाची गरज आशिल्ल्याचे GSIDCचे अध्यक्ष मायकल लोबो हाणें सांगले। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल म्हापसा भेट दिल्या। Last 1 week we were discussing on this topic with Health Minister Vishwajit Rane Bab and our Honorable Chief Minister. आणि आमी सांगले तेका की बार्देस पेडणे हे सगळे लोकांक त्रास जाता म्हणून। जेन्ना कोण आपलो घरचो मनीस भायर पडटा आनी तेजी फॅमिली खंय तरी भायर आसता, अब्रॉड आसता आनी तेंकां येवपाक 2 दीस लागता, तेन्ना ही बॉडी प्रिजर्व करची पडटा। आणि जेन्ना प्रिजर्व करची पडटा तेन्ना पणजे वचपाकूच 2 वरां लागता ह्या दिसांनी। पेडणेचे पणजे वयता म्हणसर ओडेज लागता म्हणजे GMC। सो फास्ट आनी जाता तितले लागीं बॉडी प्रिजर्व जावची आनी तितून हो आदलो मॉर्ग जो GSIDCन बांदलेलो आदी आनी हो कॅपॅसिटी 12 आसा आनी तितून केन्ना केन्ना 4 मोडटा, जे 1 युनिट मोडत जाल्यार 4 बंद जाता। त्या खातीर आमी रिक्वेस्ट केला चीफ मिनिस्टराक आणि हेल्थ मिनिस्टराक। हेल्थ मिनिस्टर म्हणालो GSIDCन आदी बांदला, आपल्याक ऑब्जेक्शन ना, तुम्ही कोरा म्हणून। CMन परवानगी दिली, कित्याक दीस इज नेसेसिटी, ही बेजीक नेसेसिटी सरकारान दिवची पडटा। आणि त्या खातीर आयज GSIDCचे ऑफिसर्स हिंगासर येयल्ले आहा। आमची हिंगासरली मॅडम जी हिंगासरली हेड आहा ती हिंगासर येयल्ली आहा, आमकां दाखयला तेणी रिक्वायरमेंट, तेंचे ऑफिसर्स हिंगा येयल्ले आहा एडमिनिस्ट्रेशनाक। आनी म्हाका दिसता हें जाता तितले बेगीन वी वील टेक अप द वर्क एंड फिट टोटल न्यू मॉर्ग इनसायड, म्हणजे न्यू मॉर्चरी कंप्लीट। आनी हितून जे आतां आदी टेक्नॉलॉजी आसली ती आतां चेंज जाल्ली आहा। हे केल्ले आमी 2011 10 to 11, आतां खूब वर्सां जालीं हेका। सो अशें आमी आयकता की मॉर्चरी शूड नॉट क्रॉस मोर दॅन 8 years, म्हणजे जेन्ना हे करता आमी डेड बॉडी प्रिजर्व करतात ते आउटडेटेड जाता, ते वोन आउट जाता आनी तांकां एवरी 7 years 8 years म्हणजे रेगुलर मेंटेनन्स करून ते 8 वर्सांनी चेंज करून दिता। आनी ते आतां टायम येयल्लो आसा चेंज करपाचो आनी त्या खातीर आमी हे कंप्लीट अप टू year 20चो असो प्रोविजन म्हाका दिसता आमचे GSIDCचे ऑफिसर वील मेक द प्रोविजन आनी बरो एक्झॉस्ट सिस्टम घालून हो आमी आमच्या बार्देस पेडणेचे लोकांक आनी दुसऱ्या लोकांक जे कितें नॉर्थ गोवाचे हिंगासर बॉडी फुडें दवरूंक सोदतले, कोणाचो भायर पडलो फॅमिली मेंबर जाल्यार हिंगासर हाडून ते दवरूंक जाता। आनी त्या खातीर ही अपग्रेड जावपाची गरज आहा। आनी हिंगासरलो आमदार ताका इमिडिएटली कॉल केलो आनी कित्याक फाटल्या दिसांनी ताणें हो इशू घेतलो एसेंब्लीन, म्हाका उगड आसा। आनी खुबशे लोकांकूय त्रास जाले, आमकां फोन येता की आमकां बॉडी व्हरोन GMCन दवरची पडटा। सो आयज हें पयलें काम GSIDC आमच्या म्हापशांत करता, कित्याक म्हापसा म्हणजे आमचे आख्खे बार्देस आनी नॉर्थ गोवाचें हें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हिंगासर हें अपग्रेड जावचें आनी तेजे भायर आनी कितें काम पासून आहा जाल्यार CMची परवानगी घेवन हेल्थ मिनिस्टराची परवानगी घेवन बेगींतल्या बेगीन हिंगासर जावचें, कित्याक लोकांक हेल्था खातीर कांयच उणें जावंक जायना। म्हणजे हेल्थ डिपार्टमेंट और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जे लोकांक दिता सुविधा दिता तितून कांय उणें जावंक जायना, त्या खातीर आयज आमी स्पेशली हिंगा येयल्ले। सर, पेशंटाचो हेल्थाचो विशय जर घेत जाल्यार आनी एक समस्या हांगासर मेन आसा ती म्हणजे CT स्कॅन मशीन। CT स्कॅन मशीन जे आसा हे आतां कितलीशींच वर्सां जालीं चलना। हो विशय आमी सुद्दां खुबदां हेल्थ मिनिस्टरा कडेन पासून मांडलो जेन्ना ते स्वता हांगासर येयलेले, पण अजून हेचेर कांय सुटावो जायना। आनी अशें आयकलां की जेन्ना पेशंट हांगासर येतात तांकां खंय ना खंय प्रायवेट धाडचें पडटा, प्रायवेट वयतातूय ते नवताराच्या थंय म्हणून। हो विशय कशे तरेन एज MLAs ऑफ बार्देस जोशवाय घेतलो, हांवूय घेता, हो विशय दोगांय कडेन घेवंक जाय, हेल्थ मिनिस्टर आनी CM, कित्याक CM हो फायनान्स मिनिस्टर आसा। सो CT स्कॅन मशीन जे आहा ते तेका AMC ना New CT scan machine should be commenced within next 2
1.5 month or is getting placed. And next 3 months it will be installed. So totally around 3 months. Yes. जाता दर फावटी सर अशेंच सांगता सर, 6 पण, महिन्यांनी येतले 3 महिन्यांनी येतले दिला. पण अजून मेरेन सर मॅडम, जावना. सर- What order is issued? वत विषय असतं ऑर्डर इज इशूड. येस. सो ही एक बरी गजाल हा की हिंगासर सिटी स्कॅनूय मशीन फिट जातले खंय नेक्स्ट 3 मंथ्स आनी तेजे भायर जो टेक्निशियन आसूंक जाय तो तुमचो यू हॅव अ टेक्निशियन नाजाल्यार ते पयलींच घेवन दवरा. HR work is on. ओके. सो दॅट आय थिंक ते ऑलरेडी प्लेस जाल्ले आनी तेजे भायर आनी कितें लागतले जाल्यार आमी तेजी स्टडी करपाची गरज आहा. एज MLAs ऑफ बार्देस वी नीड टू कम हियर रेग्युलरली टू सी ऑल दीस. केन्ना केन्ना आमी आमची Yes. भेट आसता, खूब जाणांक पळोवंक येता. पूण तरी आसतना एका कितें इन्फ्रास्ट्रक्चराची गरज लागत जाल्यार CMची परवानगी घेवन, हेल्थ मिनिस्टराची परवानगी घेवन वी वील टेक इट अप. आनी आय एम व्हेरी थँकफूल टू CM बिकॉज जेन्ना आमी मॉर्गाचो इशू केलो तो म्हणालो हें इम्पॉर्टंट गजाल आहा, ही मायकल करून उडयतो, दवरी नाका अंडर GSID. आनी हेल्थ मिनिस्टरान डायरेक्ट सांगलें की आपले नो ऑब्जेक्शन, टेक इट अप म्हणून मायकल, बिकॉज आय हॅव गॉट लॉट ऑफ मेसेजीस एंड फोन कॉल्स दॅट मॉर्चरी इज टू स्मॉल and also it breaks down and the locals are having problem. Please take it up. सी हो विशय जो आसा आयज खरें म्हाका उमेद आयली कशें सांगूंक शकता, कारण न्यूली अपॉयंटेड चेअरमॅन ऑफ GSIDC बाब मायकल लोबो हांगा आयिल्लो आसा. आनी हो जो विशय फाटले 3 असेंब्ली सेशन जालेले आसा हांव घेयत आसा. प्रत्येक सेशनाक मुद्दम तुमी सुद्दां व्हिडिओ पळोवंक शकता की रिगार्डींग द म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मॉर्गा खातीर आमी जायते फावटी हो विशय हाडलेलो आसा ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस विथ रिगार्ड्स टू द हेल्थ डिपार्टमेंट. मॉर्ग 12 स्लॉट्स आसा, 12 हे कंपार्टमेंट्स आसा फॉर 12 बॉडीज. म्हाका याद येता कोविडाचे थोडे बॉडी म्हाका दिसता फाटले 2.5 वरां पयलीं काडलेले आसा. दे वर सम बॉडीज फ्रॉम कोविड अनआयडेंटिफायड बॉडीज. They were stuck in the mod. So 4, I think, out of the 12, so चालू ना, all are functioning. 12 चालू आसा. बाब मायकलान आयज मुद्दाम म्हापशा आयलेले आसा आनी तेंच्या लिडरशिपा अंडर we can be assured that district hospital will get a full-fledged new morgue. He has come here मुद्दाम आयलेलो आसा आनी chairmanship म्हाका दिसता 8 दीस जावन गेलेले आसा to increase capacity from 12 to around 20-24 जाता तितले to make sure that at least उत्तर गोंयान जितले बॉडीज येता फकत उत्तर गोंय बार्देजाचे तरी बॉडीज जे येता तांकां खंय तरी एक आमी म्हणटा की लास्ट रायट्स जे आसा मनशाचे तो जेन्ना ह्या संवसार सोडून वयता ताका खंय तरी एक रिस्पेक्टान आमी बरे पद्दतीन ताका जर काडूंक शकता. आय थिंक दॅट वील बी द बेस्ट वे टू रिस्पेक्ट वन्स फॅमिली. म्हाका खबर आसता फॅमिलीचे जायते सेंटिमेंट्स आसता विथ रिगार्ड्स टू लुजींग अ लव्ड वन एंड आय थिंक देर हॅज बीन अ ह्यूज इनजस्टीस टू एवरीबडी लिव्हिंग अराउंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल म्हापसा. वेन आय से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल म्हापसा आय एम नॉट स्पीकिंग अबाउट म्हापसा कॉन्स्टिट्युएन्सी बट दी एंटायर बार्देस तालुका एज वेल एज पेडणे तालुका. थोडे बिचोलचे सुद्दां लोक हांगा येता. आमकां जायते फावटी फोन आयलेलो आसा की मॉर्गान जागो ना, आमकां GMCन धाडटा कितें ना कितें करचें आनी पोवचें म्हणून. सो वी हॅव समटायम्स प्रोवायडेड मोबायल मॉग, समटायम्स वी हॅव प्रोवायडेड वेरियस अदर फेसिलिटीज टू मेक शुअर दॅट त्या वेळाचेर खंय तरी फॅमिलीक खंय तरी सपोर्ट गावचो म्हणून. पूण आयज एक बरी गजाल बाब मायकल हांगा आयलेलो आसा. तेंचे डिपार्टमेंटा अंडर जशें आमी हे प्रायोरिटीचेर घेवंक शकता कन्सिडरींग इट इज पार्ट ऑफ हेल्थ सर्विसीस and it is a very sensitive topic. I am sure that he will do justice to this requirement of the people of Bardes and its surroundings. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV.